काँग्रेसीच्या 8 आमदारांक भाजपान धाडपा खातीर जुवारीन पैसे फारीक केले। हाचो मोबदलो म्हणून जुवारीचो 50,000 कोटी रुपयांचो जमीन घोटाळो मुख्यमंत्र्यान लिपयल्ल्याचो आरोप गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसायान केला। ह्या आमदारांक पक्षांत घेवपा खातीर कोट्यांनी रुपया फारीक केल्ल्यान तांकां पक्ष प्रवेश करून 2 म्हयने जायत आयले, तरी तांचे मदीं खाती वाटप जावंक नाशिल्ल्याचें विजय म्हणटा। जुवारीची जमीन 50,000 कोटीचे स्कॅम। ती जमीन आज टाइम्स ऑफ इंडिया हाडटा, कितें म्हणटा कायदो बदलात आनी जमीन घेया म्हणून। ते करना तो, कित्याक करना? हे जे काँग्रेसीचे 8 आमदार हाडल्या तांचे पयशे ते जुवारीन दिल्या, जुवारीचे स्कॅम केल्या, त्या लोकांनी फायनान्स केल्या, तांकां भितर हाडल्या। हे सवाय भितर येवंक ना। हांकां पोजिशनां कित्याक मेळूंक ना आज मेरेन? कित्याक हांकां पयशांनी विकते घेतल्या रातचे सकाळी पसून विकते घेतल्या म्हणून तांकां डिमांड करूंक मेळना। रावपाचे उबे खंय वता थंय रुदोल्फ रावलो थंय राम रथयात्रा, बरो दिसलो। श्री राम केदो व्हडलो पॉप्युलर केलो पळय बीजेपीन, रुदोल्फाक हाडलो वेलकम करपाक, काय बरें दिसता। हे आमचे हे मरे हिंदुत्व मरे, आनी हे आमी राम राज्य मरे आमचें, आनी हो सांगता हे राम राज्य चल्ला म्हणून। कसलें रामराज? हे बुडीत खातें, हे कांय ना। हे गोंयचे सगळे साटली पटली कळून हो नाच जातलो एक दीस।